For the earth shall be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. It is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit, and they are life. Have you met Jesus Christ? Have you met him personally, or have you only heard about him? You have met him. Thank you, Lord. So we're going to see what happens to the people who have met him. What are we supposed to do after we meet him? Woo! Hallelujah. What are we supposed to do after we meet him? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Let the fire of the Holy Spirit fill us today. Let the Holy Ghost fire come upon you. Change your life. Let your life never be the same again. Hallelujah. Never, 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 never. Never. You'll never be the same in Jesus' name. Amen. Enje utor tuka yetole ya utra kati dewak din wasni ya utra chir amcho bawat ataplolo asa. Hallelujah. Ya utra klagon ami jivi asaun dewache utor amcho uno. Hallelujah. Ami jietaun zeler dewache utra klagon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. We know what we believe in. Aicha disa je utor tuka meltele anek ek paut goskoshid zori. Hallelujah. Anek ek paut goskoshid zori. Devacha povitra atman son tuka meltoli. Hallelujah. Atun ami je toleo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Doram dutacha itihas poilo aviswar. The book of Acts, the first chapter. We are going to study from there. Are you ready? Hallelujah. Thank you, Lord. We'll read from verse 3. Acts chapter 1, verse 3 to 11. आपल्या कष्टा मरणा उपरांत आपूण जिवा आसा म्हूण जिनस्वार पुरावे दिवन ताणें तांकां दाखयलें. 40 दीस तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राज्या विशीं तांचे कडेन उलयलो. जेसू आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो. 40 दीस तो मेलेल्यांतलो जीवन जाल्या उपरांत. हालेलुया. तो मेलेल्यांतलो जीवन जाल्या उपरांत. That means he rose again from the dead. Do you know he rose again from the dead? Hallelujah. Hallelujah. Do you believe that he rose again from the dead? It is very important. It is very important for you to know Jesus Christ just did not suffer and die for you, but he rose again from the dead. It is so very important. Thank you, Lord. Jesuk jenna kursachir malo. जेजून आपलो प्राण दिलो तेन्ना ताच्या उपरांत ताका खुर्सावेलो देवून ताका निकी पिलो.
ताका फोंडान घातलो आनी त्या फोंडाचेर फातोर दवरली. यू रिमेंबर दॅट? फातोर दवरली आनी ते फातोर दवरल्या उपरांत तो फोंड राखूंक पर्यंत रोमन सोल्जर्स आसले थिंगा तो फोंड राखताले. पूण तिसऱ्या दिसा खेरीत विस्मीत आनी अजाप घडलें आनी जेजू फोंडांतलो भायर सरलो. हालेलुया. ती बंद आसलोली ती समाधी उक्ती जाली, ती फातोर ताचे वयर आसली ती भायर सरली आनी जेजू फोंड्यांतल्यान भायर सरलो. That's why he is called the firstborn from the dead. He is the one. And after Jesus rose again from the dead, many others who had been dead before, they also rose again. You know that? You know that? Matthew 27 verse 53 says that after the resurrection of Jesus, the graves also were opened and they all came out of the graves. Remember that? Okay. सगळे पळयले ताच्या शिसांनी, ताचे बरोबर भोंवताले, ताणीन सगळ्यांनी पळयले. तो तांचे सांगाता आसतालो, भोंवतालो, जेयतालो, उठतालो आनी तांच्या सांगाता ताणें जायती विस्मितां करून दाखयली. आनी जेजू मेलो, जेजूक निकिपिलो, जेजू फोंडांतलो भायर सरलो. ताच्या उपरांत 40 दीस ताणीन ताका पळयलो, ताका हात लायलो. तो मेलेल्यांतलो जिवंत जाल्लो. भूत न्हय तो, बट ही वॉज फ्लॅश. मेलेल्यांतलो जिवंत जावन ताणीन ताका हात लायलो, ताचे बरोबर जेवले, खाल्ले. हालेलुया. सो दिस इज वॉट द बायबल इज सेइंग. तांचे सांगाती जेवणार आसतना जेरुसलेमांतले कोड सोरना जावंक, पूण बापान केल्ले बासवणेक रावंक जेजून तांकां फरमायलें. जेजून सांगलें, सी दीस, पूण बापान केल्ले बासवणेक रावंक. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट टू वेट फॉर द प्रॉमिस. समटायम्स वी आर इन अ हरी. आमकां वेगळी जाय, पूण जेजू म्हणटा राव. आनी जेजून तांकां सांगलेलें तूं राव, कित्याक बापान दिल्ली बासवणी तुमकां मेळपाची आसा. आनी देवान तुमचे वयर जायत्यो बासवण्यो केलेल्यो आसा. आनी जें कितें देवान तुका बासायलां तें सोत जावन आसा. देव केन्ना फोट मारिना, कित्याक तो फोटकिरो न्हय. हालेलुया. ऑल हिज प्रॉमिसीस आर येस एंड आमेन. आमेन. So now Jesus is telling them, wait for the promise of the Holy Spirit. Wait for the promise the Father has given you. And the promise was that the Holy Spirit will come. पवित्र आत्मो येतलो. ई जावन आसली ती बासवणी. आनी जेजून सांगलेलें तांकां तूं राव. तांकां फरमायलें. जेजून सांगलें, ई बासवणी कसली ती म्हज्याच तोंडांतली तुमी आयकल्या. And it is saying in Luke 24:48-49, तुम्ही या घडण्याची साक्षी दिवंक जाय. से साक्षी. तुम्ही या घडण्याची साक्षी दिवंक जाय. पळयात, म्हज्या बापान बासायला ते हांव तुमचेर धाडचो आसा. म्हणटो स्वर्गा वेले शक्तीन तुम्ही बरोसोर शारांत रावात, ओ जेरुसल्याक रावात. And the same thing Jesus is saying in the book of Acts. Same thing. धर्मदूताच्या इतिहासान जेजू तेंच म्हणटा. ई बासवणी कसली ती म्हज्याच तोंडांतली तुमी आयकल्या. हे बासवणी मेळोसो तुमी रात. जेवान उदकान स्नान दिलें, पूण थोड्याच दिसांनी तुमकां पवित्र आत्म्यान स्नान मेळटलें. यू नो वॉट इज स्नान? स्नान म्हणजे बाप्तिस्म. जुआंव बाप्तिस्तान सगळ्या मनशांक उदकाचें स्नान दिलेलें. स्नान म्हणजे बुडोवन काडप. बाप्तिजम म्हणजे बुडोवन काडप. आनी जशें जुआवान त्या लोकांक उदकान बुडोवन काडलोलें, जेजू म्हणटा हांव तुमकां पवित्र आत्म्यान बुडोवन काडटलो. म्हणजे कितें जातलें? जेन्ना पवित्र आत्मो तुमचेर येतलो, जें तुमचें आदलें आसा तें सगळें वयतलें आनी नवें जिवीत तुका मेळटलें. हालेलुया. John the Baptist baptized in water. I am coming to baptize you with the Holy Spirit. Snan munge budon kadop. Not just the sprinkling of water, but the soaking in, the immersion of water. Hallelujah. ते जमलेले असताना ताणीन जेजू कडेन विचारलें, सोम्या आतां इस्रायल राष्ट्राची राजवडकी तूं नव्यान स्थापूंक दितलोय? तो वेळ पावलो काय? जेजून तांकां जबाब दिलो, बापान आपल्या अधिकारान नेमलोले काल आनी घडयो जाणो जावंक तुमकां पडलोले ना,
पूण तुमचेर देवून येतलो त्या पवित्र आत्म्याचें बळ तुमी घेतल्यात आनी जेरुसलेमांत आख्ख्या जुदेयांत आनी समार्यांत आनी संवसाराच्या शिमा पर्यंत तुमी म्हजे गवाई जातल्यात. अगेन से गवाई, साक्षी. रिमेंबर these words. Hallelujah. हे सांगल्या उपरांत ते पळयतात थंयच आसतना जेसूक देवान वयर वयर उबारून व्हेलो आनी तांच्या दोळ्या मुखा व्हेलो एका कुपान ताका लिपयलो. तो चडून वेता आसतना ते आपले दोळे स्वर्गाल रावूनच आसलेत. अवचित धवी वस्त्रां घालून दोग दादले तांचे कुशीक उबे जालेत. ताणीन म्हळें, गालिलेकारांनो, तुमी अशे स्वर्गार नदर लावूनच कित्याक उबे आसात? तुमचे मोतलो देवान वयर उबारून व्हेला तोच जेजू तुमी स्वर्गार वेताना पळयला तसोच तो परतो येतलो. हालेलुया. Who was, who is and who is to come. 40 दीस जेजू तांच्या सांगाता भोंवतालो आसलो, उलयलो. खुर्साचेर जेजू चडच्या आदीं, खुर्साचेर तो जीव दिवच्या आदीं पयलें जेजून जायतें उलयलोलें तांकां कांय सोजमूक नासलें. पूण जेजू ख्रिस्त मेल्या उपरांत, तो जिवून जाल्या उपरांत, you know how they understood these things? Because Jesus now came into the upper room. You remember that? Jesus came into the upper room and he spoke to them. जेजू तांच्या लागीं उलयलो. दारां बंद आसलीं, जनेलां बंद आसलीं, सगळें बंद आसलें. पूण तें बंद आसतना जेजू तांच्या भितर आयलो, तांच्या रुमान आयलो आनी तांचे कडेन उलयलो आनी कितें म्हणलें? पवित्र आत्मो घेयात. Hallelujah. He said, receive the Holy Spirit, and he breathed it into them, the breath. And that is when they received the Holy Spirit inside. That is when their spirit was touched, and that is when they were born again. And after they were born again, they were able to understand. मनशाचो पुनर्जन्म जाल्या बगर, मनशाच्या आत्म्यांक हात लागल्या बगर पवित्र आत्म्याचो देवाचें उतर तुका सोजमोचें ना. तुझ्या आत्म्यांक भितर हात लावंक जाय देवान. आनी देवान ह्या सगळ्या आपल्या बाराशिसाच्या काळजाक भितर हात लायलोलो जेन्ना ताचें पुनर्जीवनपण जालें तेन्ना when he was risen from the dead, he has touched them. Hallelujah. And here सगळ्या जाणांक घेवन ऑलिव्हे दोंगराचेर तो आसलो तेन्ना ताणें निमाणी उतरां तांचेशीन उलयली आनी कितें म्हटलें? देवान दिल्ली, म्हज्या बापान दिल्ली बासावणी, द प्रॉमिस, हे बासावणेक तूं रावंक जाय. शारांतले बाय सोरो नाका, जेरुसलेमांतले तुमी बाय सोरो नाका, ही बासावणी हांव तुका दिवची आसा. वॉट इज दॅट बासावणी? कितें जावन आसली ही प्रॉमिस देवाची? द कमिंग ऑफ द होली स्पिरीट. हालेलुया. आनी जेजू म्हणटा पवित्र आत्मो तुमचेर देवून येतलो आनी हो पवित्र आत्मो तुमचेर देवून येयल्या उपरांत तुमी शक्तीन आनी बळान बोडटल्यात आनी हीच ती देवाची शक्ती तुमकां म्हजे साक्षीदार करतली. हालेलुया. पवित्र आत्मो जेन्ना तुजेर देवून येतलो तेन्ना की तुमी म्हजे साक्षीदार जातलेत. हालेलुया. यू शॅल बी माय विटनेसेस. विटनेस म्हणजे गवायकी. आय आस्क्ड यू फर्स्ट, डू यू नो जीसस पर्सनली? Do you know him? Have you felt him? Have you touched him? Have you met him? Have you met Jesus? What do you do after you meet Jesus? जेजू मेळ्ळ्या उपरांत जेजू कितें कोर म्हणटा तुका? जेन्ना तुका जेजू मेळ्ळ्या उपरांत जेजू तुका आपलो गवायकी करता, आपले साक्षीदार करता. You have to become witnesses of who Jesus is. Hallelujah. आनी जेजून तांकां अशें सांगलें, तुमी जेरुसलेमांत आनी मागीर जुदेयांत आनी मागीर समारिया तो बॉर्डर आसलो आनी मागीर संवसाराच्या कोनशांनी म्हजें उतर पोरगोट करात. What were they supposed to be witnesses of? What are you supposed to be witnesses of? Hallelujah. कसले म्हूण गवायकी ते जावच्याक आसले? The fact that Jesus came. जेजू आयलो, जेजू मेलो, जेजू जिवून जालो आनी जेजू नव्यान येतलो. यू हॅव टू बी विटनेसेस. जे तुमी पळयलां ताची तुमी गवायकी दिवंक जाय म्हणटा जेजू. आनी मागीर धर्मदताचो इतिहास. इफ यू रीड Acts chapter 1 verse 14, it says here, ते सगळे एकाच मनान मागणे करीत आसले. तांच्या वांगडा आसलो एक बायलांचो जमो. दादलेच आसले ते?
कोण असले त्यांच्या बरोबर? बायलो असल्यो. आमचे मोदे जेजूची आवय मारिया असली आणि त्या भायर ताची भाव भयणा. It is only after Jesus died and rose again that people started believing, his own family started believing in him. And here was the 12 apostles, plus there was the women, and there was his family. Sogli jana tizor aslin. See, the gospel is the wholesome. Jesus just didn't come into this world. Jesus came, Jesus died, Jesus rose again, and Jesus is coming back again. Hallelujah. And they had seen all these things. Tani sogle ye पळेलोले. पण कशे ते साक्षीदार जातले असले. तांणी पळयलोले आनी तांकां सांगपाक जाय असले. They had to tell somebody. But how will they tell? जेजू म्हणटा तुमी म्हजे गवायकी जातलेत. केदना? पवित्र आत्मा येता तेदना. Say, पवित्र आत्मा येता तेदना. Hallelujah. So in Acts chapter 2, पन्नासव्या दिसाच्या उत्सवाच्या समयार ती सगळी एके स्वातेर जमलोली असली. Now why is this पन्नासवो? देवान सांगलेल्यो 7 परबो कर म्हूण इस्रायल लोकांक. पयली परब जावन आसली पास्काची, दुसरी उमेद नासलेल्या उंड्याची, तिसरी the third one was the first fruit. जंयसर तांणी तांची कणसां घेवन येवपाक जाय असले. ओके, पयले फ्रूट तांचे हाडपाक जाय असले देव मंदिरान. आनी चवथे जावन असले पन्नासवो दीस or the day of Pentecost. Okay, then the fifth one was a feast of the trumpets where they had to blow the trumpet. This all is written in Leviticus 23. I'm just giving you a quick summary so you understand it. Leviticus 23 speaks about it. Okay, so the fifth one was a feast of the trumpet. The sixth one was a feast of atonement, and the seventh one was a feast of tabernacles. Okay, now the first one, the festival of the Passover, is fulfilling Jesus, right? Jesus is our Passover lamb. Jesu amcha paskacho mendro. Hallelujah. The second one was the unleavened bread. Omin naslolo undo. Jesu zauna sa amcha jivitacho undo. Hallelujah. Omin naslolo patok naslolo. It's fulfilling him. The first fruit. Poile utpon zatate. So that is the thing. Jesus was the first one who rose again from the dead. The first fruit festival is fulfilled in Jesus again. Hallelujah. The fourth feast that God told them to celebrate was a feast of Pentecost, and it is celebrated. Here it is fulfilled. Here, या 50व्या दिसाचे उत्सव म्हणजे the day of Pentecost means it was the day when the Holy Spirit came upon them, and this feast God told them to celebrate again and again. Then another one is coming, is a feast of the trumpets, which is yet to be fulfilled, when the trumpet will sound in the sky and Jesus is going to come back again. Hallelujah. He's coming back again, and the angels will sound the trumpet. God said you have to celebrate this festival. The 4 feasts are already over. The 5th one is about to be coming now, and afterwards is the feast of the atonement, where Jesus and we are going to come back from the sky. I know some of you will not understand it, but we are going to meet Jesus. Ami Jesus sangata voitole ani Jesus sangata porot yetole, and that's called the second coming of Jesus, where he's with, my God, see this. Joso tumi taka polela woir kupani vetato, tosos to porot yetolo. That means he's first going to come in the clouds, and his feet are going to land on that mountain where he left, where he ascended. To woir utsargar gela tya jagyachir to sokla yetolo. That will be the second coming, and Jesus jenna porot या संसारान येता तेन्ना तो आमकां परत घेवन येतलो. आतां ह्या वेळार जेजू आमकां उलो मारता. ही इज टॉकिंग टू अस. ही इज आस्किंग अस टू बिलीव द गॉस्पल. जोरी तोरी येशू वर्तमान आमी मानून घेना जाल्यार आमकां जेजू सांगाता प्रवेश करूं मेळचो ना त्या स्वर्गाराज्यान. द फीस्ट ऑफ द ट्रम्पेट इज गोइंग टू बी फुलफिल्ड व्हेन जीसस कम्स इन द स्काय टू टेक अस. And when he comes back, it will be the feast of atonement. That will be the 6th feast. And then afterwards, Jesus is going to
built his kingdom. हांगासर एक पासून फातरार फातर उठसना मनशांनी बांदलां तितले सगळे काबार जातले, चुरो जातलो ह्या संवसाराचो एक नवो संवसार जेजू ह्या संवसारान. There will be a new heaven and a new earth. This is going to be called the New Jerusalem. We are going to be with Jesus. That is why it is called the Feast of the Tabernacles, the Feast of Shelter, where Jesus is saying, I am going to come and stay with you, and my presence will be with you, just like it was there in the desert with the Israelites. Hallelujah. And in that will be everything fulfilled. So here, my God, those of you who know it, say amen. 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 Come, Lord Jesus, come. Thank you, Jesus. Hallelujah. And त्या 50व्या दिसा, okay, it was 10 days after Jesus spoke this word. 10 दीस जालोले जेजूस सांगून गेलोलो, उस ताका बापान स्वर्गार उबारून व्हेलो, कोण उच स्वर्गार चडोंक ना. ते भाशेन जसो जेजू चडलो, कोणूच चडोंक ना. No man, the Bible says, no man has ascended into heaven. Yes, no man has risen from the dead and ascended into heaven. Only Jesus. आणि तो पुनर्जीवन जाला देखून ताचेर विश्वासून आमका बोडवासो आसा. Hallelujah. That is why we say it is Jesus, it is Jesus, it is only Jesus. Hallelujah. Nobody else. आमका बोडवासो आसा कित्याक जेजू पुनर्जीवन जालो आनी जेजून मुटला लाजाराच्या फोंडाचेर जेजून मुडला. हांव पुनर्जीवन पण आनी हांव जिवीत. जो कोण म्हजेर विश्वास तो मेल्यार लेगून सासनाक जिवो आसतलो आनी जी कोण जियेतात, माय गॉड, जी कोण जियेतात आनी म्हजेर विश्वास ती केन्नाच मरची ना. हालेलुया. हालेलुया. आणि जोशी जेजूची कूड एक नवी कूड ती जाली जेन्ना तो पुनर्जीवन जालो. The Bible says the same spirit that lifted up or that raised up Jesus from the dead, the same spirit shall raise you up. त्याच पवित्र आत्म्यान जो जेजूक फोंडांतलो भायर काडला, त्याच पवित्र आत्मा तुजे कुडीक एक नवी कूड दितलो. Come on, you're going to get a new body just like Jesus. Just like Jesus. My God. My God, but you know what? It all started there. It all started there when the Holy Spirit came upon them. जेन्ना पवित्र आत्मा तांचेर देवून आयलो त्या 50व्या दिसा 10 दीस जालोले जेजू वयर गेलोलो आनी वयच्या आदी ताणें सांगलेलें, पळय जें कितें तूं पळयता ताची तुवें साक्षी दिवची पडटली. पयलीं जेरुसलेमाक, जी तूं रावता थिंगा, मागीर जुदेयाक, मागीर ताचे भोंवतणी, मागीर सामारिया बॉर्डराचेर आसले, मागीर बॉर्डर क्रॉस करून तुमी आख्ख्या संवसाराक म्हजें गवायकी जातलें. हालेलुया. Hallelujah. Mark chapter 16 verse 15 says, see, it says, go into all the world and preach the gospel to every creature. आख्या संवसाराक वचात आनी मोची बरी खबर परगट करात आख्या संवसाराक. पयले जेन्ना जेजून एक कमांडमेंट दिलोलो तेन्ना जेरुसलेमाक रावात म्हणलोलें, तुमचेर पवित्र आत्मा येतलो, जेरुसलेमान पयले म्हजे तूं साक्षीदार जा, मागीर आख्या संवसारान वचात. हालेलुया. And Jesus sang, even in Matthew 28 verse 19, he says, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost. Akhya संवसाराक वसात आणि मोचे गवायकी तुमी जायात, तांकां पवित्र स्नान दियात बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. हालेलुया. आणि जेजू सांगला, हांव तुमच्या सांगता सदांकाळ आसतलो. कसो तो आसतलो? How will he be with us? Physically he cannot be present. Physically तोरी कूड घेऊन तो असलो हांगासर जाल्यार ह्या जाग्यार आतां मागीर त्या जाग्यार मागीर वयचो पडटलो आसलो. पूण जेजून म्हणलें, आय विल बी विथ यू ऑलवेज. हांव सदांकाळ तुमच्या सांगात आसतलो संवसार सोंपो पर्यंत. हाव इज इट पॉसिबल? ओनली वेन द होली स्पिरीट कम्स. हालेलुया. when the Holy Spirit comes, all things are possible. Thank you Jesus. आनी ह्या 50व्या दिसा सगळीं जाणां एकठांय जालोलीं त्या जाग्याचेर. 50व्या दिसाच्या उत्सवाच्या समयार ती सगळीं एके सुवातेर जमलोलीं आसलीं. अवचितो झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसलीं तें आखें घर भरलें आनी उज्याच्यो कश्यो जिबो तांकां दिश्टी पडल्योत. त्यो फाटल्यो आनी तांचेर एकल्याचेर बसल्यो. ती सगळीं पवित्र आत्म्यान भरलीं आनी आत्म्यान तांकां दिल्लो उलोवपाचो गूण घेवन ती वेगवेगळ्या भासांनी उलोवंक लागलीं. रिमेंबर, जेन्ना जेजून सांगलें तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो, ताणें म्हटलेलें की तुमी म्हजी गवायकी जातल्या. द होली स्पिरीट इज गिवन टू अस जस्ट सो दॅट वी कॅन बिकम विटनेसेस ऑफ द लव ऑफ
God. And what does that mean to be a witness? एक witness म्हणजे कितें? एक witness म्हणजे एक गवायकी, एक साक्षीदार जो साक्षी दिता, जशे कोर्टान उबे करतात. सोत उलोवपाक एका साक्षीदाराक जाणेन पळयला, आय विटनेसीस, जाणें पळयलां जें कितें घडलां पळय तें आय विटनेसीस त्या बॉक्सान कोर्टीन तांकां उबे करतात. आनी तो साक्षीदार म्हणटा जें हांव उलयतलों तें सोत उलयतलों. यू नो व्हाट दे से दैट? जो मैं बोलूंगा सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा. यू रिमेंबर दैट? दैट इज व्हाट दे से. एंड आई से टू यू, इफ यू आर द विटनेसेस ऑफ जीसस क्राइस्ट, यू मस्ट आल्सो से जो हम बोलेंगे वो सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे. Hallelujah! My God, the true witnesses, hallelujah. साक्षीदार ज्या कोणेन पळयलां तेच उलोवंक शकता. पळोवंक ना जाल्यार जायते फावटी आमी विकतें घेता कोणाक पयशे दिवन आनी म्हणटा तुमी विटनेस बॉक्सान राव आनी फोट मार. म्हज्या भुरग्यानो, म्हज्या मोगाळ भाव भयणानो, देवान अशें आमकां कोर म्हणोंक ना. जें तुवें पळयलां, जें तुवें अणभवलां ताचेंच तुवें उलोवंक शकता. हालेलुया. Only what you have seen, you have heard, my God, that only you can talk about. And त्या दिसा उज्याच्यो जिबो कश्यो तांचे वरदेवन येयल्यो. The fire came upon them, the fire. Hallelujah. And you know what fire does? Fire lights. The nature of fire is to bring the light. The nature of fire is to bring the warmth. That is the reason why when a preacher is filled with the Holy Spirit, you can feel the warmth in your heart. You can feel the light. Hallelujah. जेन्ना एक देवाचो मुनियारी, देवाचो सेवक पवित्र आत्म्यान भरोन देवाचे उतर दिता तेन्ना काळजाक तुज्या ऊब न्योता, भितर तुज्या उसवाड येता, मन तुजे उसवाडायता. कित्याक देवाचे उतर सत जावन आसा. And the Holy Spirit is the Spirit of truth. It's the Spirit of truth. जो हम बोलेंगे वो सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे. Hallelujah. Thank you, Jesus. आणि तो उजो तांचेर देऊन येता. पवित्र उजो. It was holy fire. It was holy fire. And they actually saw it. आणि ती सगळी पवित्र आत्म्यान बोललेल्यांच्यात आनी तांच्या तोंडांतल्यान आत्म्यो भाशो उलोवंक ती लागली. दुसरे लोक असले ते सगळे तोटाकले तांकां पळोवन. You know what must have happened to them? एक बेबद्या भाशेन, ड्रंकडा भाशेन. कितली वरां जालेली? सकाळची 9 वरां जालोली. ओके. Yes, they were like this. बेबद्या भाशेन. कितें जालोलें तांकां? पवित्र आत्मा तांचे देवून येयलेलो. एका बेबद्याक कितें जाता? आपले कुडीचे सोयराणान आसना तो. हूंय हा आपली कूड. कितें जाता आपल्याक ताका खबर आसना. तेच पोनी Jesus said this. The wind will come. You don't know from where the wind will come, but so is everyone that is filled with the Spirit of God. So is everyone. वाऱ्यासारखे.